प्राचीत काळाचो पयलो आयतार जराल प्रस्तावन. आज सगळी इगर्ज माता प्राचीत काळाच्या पयल्या आयताराची देवस्तुती संभ्रमता आनी आयची सर वाचपा आमकां मनशाच्या ताळ्या आनी वडण्या विशीं नियाळूंक उलो दिता. मनीस अस्कत आनी ताळणी येवचें सहज आनी जिवंत आसा म्हणसर मनशान ताळण्या विरोध झूज जारी दवरूंक आसा. देखूनच जेजू आमकां संवसारी वडण्याचेर जैत व्हरूंक आनी दैवीक उरपा आपणावंक एक आदर्श. देंवसार भुलयता पूण देव बुजयता आनी कुरपेन जिवंक आदार दिता. आमकां सर्वांक संवसाराची, देंवसाराची आनी कुडीची ताळणी आसात. पूण ताचेर कशें जैत व्हरचें म्हूण आमच्या सोबयान ताका आयिल्ल्या ताळण्याचेर जैत व्हरून आमकां शिकयला. पवित्र सभा आमच्या ताळण्याचेर जैत व्हरूंक आमकां मागणें, उपास आनी दान धर्मळी 3 हातेरां दिता. तांचो उपयोग आमी करया आनी आमच्या खोट्या वडण्यांचेर निगा दवरया. तर आमची ताळणी जाणा जावया आनी जेजूची देख घेवन ताळण्याचेर जैतवंत जावूंक ह्या संभ्रमान कुरपा मागून घेवया. पयल्या वाचपाक प्रस्तावन. आयचें पयलें वाचप मनीस कशें ताळण्यांत पडून पातकांत जियेता म्हणलें सत उजवाडाक हाडटा. देवान आदामाक आनी एवीक ताका विधेय जावन चलूंक रचलें, पूण तीं देंवसाराक खाल जातात आनी जिविताच्या दाताराक इन्कार करून मरण आपणायतात. तर देवाक विधेय जावंक आनी ताळण्याचेर जैत व्हरूंक प्रेरण दिवचें हें उतर आतां आमी चिंतून आयकुया. दुसरें वाचपाक प्रस्तावन. आयचें दुसरें वाचप आदाम आनी जेजू मदें आसचो व्यत्यास आमकां दाखोवन दिता. आदाम देंवसाराक भुलता आनी ताळण्यांत सांपडून पातक आदान मरण आपणायता. पूण जेजू देवाची कुशी पाळून जिवितांत भितर सरता आनी आमी ताळण्याचेर जैत व्हरूंक आनी पातकां विणे जिवीत जिवंक देख दिता. तर हें उतर आतां आमी चिंतून आयकुया. सुवार्थेक प्रस्तावन. आयच्या सुवार्थेन कशें सैतान जेजूक ताळणी हाडटा म्हणल्या विशांत आमी आयकतां. जेजू स्नानीक सुवावतान स्नान घेतल्या उपरांत 40 दीस मरुभुमीन ताकाच परगट जिणेक तयार करूंक वेता. ह्या वेळार कशें देंवसार ताका नाडूंक प्रयत्न करता म्हूण उगडापी करची ही सुवार्ता आतां चिंतून आयकुया. भावार्थांची प्रार्थना. पयलें पवित्र सभे पासून. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी संवसारी वडण्याक बली जायनासतना तुज्या उतराक साक्ष जावन पवित्र सभेन दिल्ली हातेरां, मागणें, उपास आनी दान धर्म वापरून देंवसार, कूड आनी संवसार असल्या ताळण्याचेर जैत व्हरूंक आनी जिवीत कुरपेन जिवंक तांकां आदार दी म्हूण मागता. दुसरें देशा पासून. मोगाळा बापा, आमच्या देशाच्या मुखेल्यांनी आनी अधिकारींनी संवसारी बुलोवण्यांक लब्ध नासतना सेवेच्या मनोभावान जिवंक तांकां आदार दी म्हूण मागता. तिसरें पिडेस्तां पासून. दयाळा बापा, आमचे फिरगजींत जिवच्या सर प्रायवंत आनी पिडेस्तांक आपले जिणेंत येवच्या सर एकसुरपणाच्या ताळण्या वेळी तुजो मोगाचो सांगात दी म्हूण मागता. चवथें सर भावार्थ्यां पासून. विस्वासी बापा, उणेपणाचें चिंताप हर एक कुशीतावन दिसतना आमी सर भावार्थ्यांनी देवाच्या उतराच्या बळान जैत जोडूंक कुरपा दी म्हूण मागता. पांचवें फिरगज कुटुंबा पासून. कनवाळ्या बापा, ह्या वेदी भोंवती जमल्या आमां सर्वांनी मनशा जिवाचें वास्तविकता समजून संवसाराच्या आनी देंवसाराच्या बुलोवण्याक बुलनासता हो प्राचीत काळ कुरपेन आनी फळादीकपणी सारूंक आमकां तुज्या कुरपेन भर म्हूण मागता.